कुलदेवता दर्शन पळयत आशिल्ले आमगेल सर्व वीक्षकांक नमस्कार. आमी तुमकां कुलदेवस्थान दाखयताची 40 एपिसोड जाल्याची 40 देवस्थान तुम्ही पळयले. ह्या पटी आमी गोवा तुकुनू महाराष्ट्रा वच्चे कडेन बॉर्डरारी आसचे नवदुर्गा देवस्थानाचे दर्शन करता सती. हे वेंगुर्ला तालुक्याचे सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्टाचे एक कन्यावाडी म्हळ्याल कडेन आसचे रेडी म्हळ्याल सान गांवांतू आसचे आमगेले समाजाचे श्री नवदुर्गा देवस्थान. हाजे एक काणी मस्त महत्वपूर्ण जावन आसा. गोवाचे गवसी म्हळ्याल कडेन आशिल्ले श्री नवदुर्गा देवस्थान पोर्चुगीसांनी निर्माण करतना थंयचे एक व्यक्तीक देवी दिसून हांव नार्ल खंय उडयत की थंय तुमी मिगेल देवस्थान कोरून म्हाका पुजिसियाची म्हूण सांगिल्लें आशिल्लें. तेन्ना हे रेडी म्हळ्यार गांवांतून नार्ल पडलो खंय. तशें जावन हांगा हे नवदुर्गा देवस्थान स्थापन जाल्लें सुमार 16th सेंच्युरींत. ಏನು ಧನ್ಯಳೋ ಲಕುಮಿ ಎಂಥ ಮಾನ್ಯಳೋ, ಏನು ಧನ್ಯಳೋ ಲಕುಮಿ ಎಂಥ ಮಾನ್ಯಳೋ, ಸಾನುರಾಗದಿಂದ ಹರಿಯ ಪಾದ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿಹಳು, ಸಾನುರಾಗದಿಂದ ಹರಿಯ ಪಾದ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿಹಳು, ಏನು ಧನ್ಯಳೋ ಲಕುಮಿ ಎಂಥ ಮಾನ್ಯಳೋ. गावसी गांवाचे जनांक गवास्कर म्हणटात. त्यांनी गवास्कर कामत म्हणून घेतात. सुनील गवास्कराल नाव तुम्ही ऐकून आसचे पुरो. सुनील गवास्कराकय श्री नवदुर्गा देवीची एक कुलदेवी जावन आसा. मंगळूर आनी लागींचे गांवांतूय श्री नवदुर्गा देवीले कुळावी लोक मस्त जन आसात. तांतू श्री श्रीनिवास कामत हांनी CA जावन काम करता सती. त्यांनी आमकां हे एपिसोड करतना थंयच विशयी मस्त माहिती दिलेलं आसा. त्यांनी हांत भितरी एक इन्फॉर्मेशन कसं दिताची म्हण पळोवया. नमस्कार सर्वाक. हांव शिब्रूर श्रीनिवास कामत. आमगेले म्हाका कुलदेव नवदुर्गा देव. आज आमी नवदुर्गा मूल स्थळ गावसी म्हळ्यार एक प्लेस गोंयांत. ह्या 30 वाडी ग्राम नवरा म्हणून हांगा नवरा म्युनिसिपालिटी कॉर्पोरेशनाचे एक पोंडा लागीं मडके लागीं जाता बिल्डींग आसा. ताजे येदूर येवका हें आमगेले पुरा सुतमुतू कॅशनट फार्म. तांतू मदेंत आमगेले देवस्थान आशिल्लें नवदुर्गा देवस्थान गावसी म्हळ्यार प्लेसारी. आज कसले ना अवशेश देवस्थानाचे एक ಸ್ವಲ್ಪ अवशेष आसा. आमी आयकून येयल्ले प्रकार कशें म्हळ्यार हांगा आशिल्ले आमगेले केलो महाजन एक ग्रूप देवा घेवन हांगा लागीं मुखारी वेंगुर्ला म्हळ्यार गांव थंय रेडी कन्याल म्हणून थंय देवा प्रतिश्ठ केले. तांणी गावस्कर म्हणटा गावसी दाखोवन आयिल्लींची मूल. तशें आमगेल्यांतू एक ग्रूप गावसी गेले. आमी पुरा तुमकां तशें म्हणटा नॉर्थ कॅनरा मंगळूर कोची येयलींची. हांगाची मुखारी एक 30 पारपै मंडूर म्हणून एक गुड्डारी आमी आतां ते पळयता आसाची ಸ್ವಲ್ಪ मागीर मंडूर म्हळ्यार थंय पारपै मंडूर म्हळ्यार एक देवाल पावली दिसली आमकां. म्हळ्यार पांय देवाल हेज्जे 2 हेज्जे गुड्ड तो थंय देव हांगाच महाजनान आनी हें करतना आमकां हांगा गोंयांत पूज करूं अवकाश कोरका म्हणटना देव एक बायल मनशेल रुपारी महाजना सांगलें आतां हांगा आमी नाल्ल उडयताची. ते नाल्ल खंय पडटा तुमी थंय देवस्थान कोरका आनी म्हाका देवाक नवदुर्गाक पूजन कोरका. ते नाल्ल मागीर उडयलेलो नाल्ल आमरा मडकय म्हळ्यार आतां मडकय देवस्थान थंय पडलो. तशी मागीर महाजनान पुरो सेवून मडकय नवदुर्गा देवस्थान केल्लें. जाल्यार आज एक देवस्थान नवदुर्गाचे मूर्ती थंय गेले निमित्त आजीकय रेडी कन्याल म्हणून महाराष्ट्र गोवा महाराष्ट्र बॉर्डर हें गोवाचे लास्ट बीच तोरिकॉल ताजी तेरिकॉल क्रॉस करून अरोंदा किरण पानी अरोंदा ब्रिज म्हणून आसा ते क्रॉस केले सुद्दां महाराष्ट्रा स्टार्ट जाता. महाराष्ट्रांत कन्याल म्हळ्यार प्लेसांत नवदुर्गा देवस्थान आसा.
म्हजें नांव विश्वास नायक. आमी आयज हांगसर गांवची वाड्यार आसा नवदुर्गेचे स्थळार. हांगसर पोर्तुगीज टायमार पोर्तुगीज तिका भाटोवपाक वयताले. हिंदू आसा ते क्रिश्चन करूंक वयताले. ती नाका म्हण आपूण ती पळोवन गेली हांगसरल्यान. पळोवन वयतना ती मंडोर पारपळी पावली. थंय तिचे 3 पावल लागले आसा. श्री नवदुर्गा माता की जय. श्री पावला देवी माता की जय. श्री गावशीकान माता की जय. हांगा देव आमगेल नवदुर्ग मूल नवदुर्ग हें गांवसी म्हळ्यार प्लेस. हय हय देव ते आसा. देवाले तळ आनी बांय हांगा. हय हांगा बांय पावसाळी उदक हांगा थंय भरता. सामकें भरता तें. फुल हांगा थंय येता उदक. आतां हांगा दाखून देव ते मंडोर म्हळ्यार गुड्ड्यार आमी ते पळयला. थंय आतां देवाला पावली आसा. आतां जाल्यार पूज आसा. तिसवाडी तालुक्याचे मदकೈ हांगाचे गावसी म्हळ्यार कडेन आशिल्ले नवदुर्गा देवस्थान हांग न्हयशी आनी 8 कडेन आसा. ಒಟ್ಟು ते 9 देवस्थान आसा ती. तांतू रेडीचे एक देवस्थानय आसा. हांगा सुमार महाराष्ट्राचे, कर्नाटकाचे, केरळाचे आनी गोवाचे हे 4 राज्याचे एक कुळावी येवन देवाक आराधन करता ती. रेडी गांव एक सान गांव हे समुद्रा तडयेर आसचे एक सान आनी सुंदर जाल्लें गांव. हांगा आमगेले सुमार 450 वर्स पुरातन जाल्लेले एक व्हड इतिहास आसचे आमगेले श्री नवदुर्गा देवस्थान पळोवच्याक मस्त संतोष दिसता. आजी आमी ह्या देवस्थानाचे दर्शन करूया. ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಭೃತ್ಯರಿರಲು ಆಟ ಕಾಂಬರನ ಸೇವೆ. ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಭೃತ್ಯರಿರಲು ಆಟ ಕಾಂಬರನ ಸೇವೆ. ಸಾಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾಡಿ ಪೂರ್ಣ ನೋಟದಿಂದ ಸುಖಿಸುತಿಹಳು. ಸಾಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾಡಿ ಪೂರ್ಣ ನೋಟದಿಂದ ಸುಖಿಸುತಿಹಳು. ಸಾನುರಾಗದಿಂದ ಹರಿಯ ಪಾದ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿಹಳು. ಸಾನುರಾಗದಿಂದ ಹರಿಯ ಪಾದ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿಹಳು. ಏನು ಧನ್ಯಳೋ ಲಕುಮಿ ಎಂಥ ಮಾನ್ಯಳೋ. ಏನು ಧನ್ಯಳೋ ಲಕುಮಿ ಎಂಥ ಮಾನ್ಯಳೋ. 25 नोव्हेंबर 1510 ह्या दिसा पोर्तुगीजांनी गोंय घेतलें. गोंय घेतलें म्हणजे संपूर्ण गोंय तांचे अंडर आयलें ना. आयलो तो पयलीं इलियश म्हणजे आयचो तिसवाडी तालुका. रोखडेंच 1541 पोर्तुगीजांनी ह्या तालुक्याचेर धर्मछळ सुरू केलो. तातूंत अनेक देवळां बळी पडली. तातूंतलें एक देवूळ आशिल्लें गांवशेची दुर्गा देवी. गांवशी हो तिसवाडी तालुक्यांतलो ल्हानसो गांव. थंय दुर्गा देवीचें देवूळ आशिल्लें. पोर्तुगीजाचें जेन्ना आक्रमण जालें किंवा धर्मछळ सुरू जालो तेन्ना आपले दैवत दुर्गा देवीक घेवन लोक सुखरूप जाग्यार आयले. अशें म्हणटात की काही भावीक दुर्गा देवीक घेवन मडकय पयलीं पावले. थंयची तिची स्थापना केली. ताका आनीक मोठो इतिहास आसाच. पूण थंयच्यान काही भावीक दुर्गा देवीक घेवन कन्याळे म्हणजे रेड्डिये हांगाय गेले अशें म्हणटात. कन्याळे किंवा रेड्डिये हो आज महाराष्ट्रान पडटा. थंय नवदुर्गेचें स्थान आसा. कन्याळे रेड्डिये हे गांवचे भावीक म्हणटात की नवदुर्गा जी थंय आसा ती गांवशेच्यान आयिल्ली. म्हणून आज जेन्ना रेड्डिये जात्रा जाता तेन्ना ते भावीक पयलीं रेड्डिये वतात, कन्याळे वतात आनी मागीर ते मडकय येवन तिचे दर्शन घेतात. अशी एक आगळी प्रथा जी आमकां दाखोवन दिता की नवदुर्गेचो प्रवास तिसवाडी थंयच्यान कन्याळे रेड्डिये पर्यंत कसो जालो तो. देवळा लागींची रेडी सरोवर आसा. प्रकृती सौंदर्यानी भरपूर जाल्लेले ह्या क्षेत्रांतू श्री नवदुर्गा देवीले कुलदेवस्थान आसा. कलश पताके आशिल्ले द्वारा भितर गेल्यारी सुमार 450 वर्साचे इतिहास आसचे श्री नवदुर्गा देवीले देवळ दिसता. देवळा मुखारी दीपस्तंभू आनी तुळसी वृंदावन आसा ती. देवळाचे सभा मंटपू वणतीनतिले उक्ती जावन आसच्यो मंटपू. हांगा आयिल्ल्यांक बसची वेवस्था आसा.
देवळाचे मदे भागांतू कावी कला आसचे कमान आसती. ह्या देवळाचे छतारी अद्भुत कावी कलाचे मोटिव्स पळोवच्याक मेळटात. अब्र जलेले कावी बण्णाचे, फुल्लाचे आनी मंडलाचे मोटिव्स अत्यंत चंदायेरी हांगा बरयिल्ले. हे कावी कला सगळे देवस्थानाक एक विंगडची व्यक्तित्व हाण दितस. हांगा द्वारपालकाल मदेंतू श्री नवदुर्गा देवीले सन्निधान गर्भगुडींतू आस. नमस्कार, I am Deepak Gavaskar, Mukteshwar of Sri Devi Navadurga Temple. I am the Mukteshwar since last 6 years and I am coming to this temple since last 25 years. The Mahajans are Kamats, Gavaskars, Tarkars, Dalals from various parts of Pune, Mumbai, Mangalore and Udupi etc. There are the two famous utsavs are, one is Magh Navami and other one is in Ashwin. Various functions are celebrated since morning. Palki is also there in the at night. And I will request once again for the Mahajans, many of the Mahajans, there is a WhatsApp group. If anybody wants to contact the Devasthan, we can be contacted on my number also. My number is 89750 50742. नमस्ते देवदेवेश नमस्ते धरणीधर नमस्ते जगदाधार नमस्ते नमोदपादेवताभिनस्तयोः वन्दिग्रावणोकाशं विष्णोरस्वशिवाजिनः सुरोभिदुमुखाग्रवाणं चतारिशतो चन्द्रमण्डलसङ्काश सर्वदेवप्रियं ॐ मधुवातार्ताय ते मधुक्षरन्ति सिन्धवामात्मीर्नसन्तोषति मधुरक्तमधोजसो मधुमत्पार्थिवो रजा मधुजलवसुमिता मधुमान्मोनस्ति हरिद्रा स्वर्णवर्णाभा सर्वसौभाग्यदायिनी सर्वालङ्कारमुख्यायि देवी आणि देवीची पालखी निघते, जी मोठ्या प्रमाणावर सर्व लोक साजरी करतात. असाच उत्सव अश्विन शुद्ध नवमीला होतो. फक्त इतर सर्व कार्यक्रम त्यावेळेला नसून मीटिंग किंवा इतर ऑक्शन वगैरे त्यावेळेला न होता फक्त देवीचा महाप्रसाद आणि पालखी होते. पण मध्यंतरीच्या वेळात या ठिकाणी देवीकडे भजन इत्यादी धार्मिक कार्यक्रम केले जातात. तसाच उत्सव परत एकदा आवळी भोजन आणखीन ह्याच्या वेळेला होतो. आणि वसंत पंचमीला फक्त देवीचा एक प्रसाद होतो, कारण आम्ही पूर्वी जी गोव्यावरनं आणलेली मूर्ती होती ती भंगली होती आणि ती बनलेली मूर्तीची पूजा करू नये म्हणून तशीच्या तशी नवीन मूर्ती बनवण्यात आली आणि त्या देवीच्या मूर्तीची पुनर्स्थापना ही वसंत पंचमीच्या दिवशी करण्यात आली. ಛತ್ರ ಚಾಮರ ವ್ಯಜನ ಪರ್ಯಂಕ ಪಾತ್ರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿಂತು या ठिकाणी येणाऱ्या प्रत्येक भक्त मंडळींची मनोकामना पूर्ण होतात. हा मला दांडगा अनुभव आहे आणि स्वतः मला सुद्धा देवीचा चांगला अनुभव आहे. देवीची पूजा अर्चा ही 7 वाजता या ठिकाणी सुरू होते. 12:30 वाजता आरती होते, नैवेद्य होतो. संध्याकाळी 7:30 वाजता पुन्हा आरती होते. देवीचे या ठिकाणी 5 उत्सव होतात. या 5 उत्सवात पहिल्यांदा देवीचा वाढदिवस होतो, वसंत पंचमीला होतो. त्याच्यानंतर दुसरा उत्सव हा जत्रेचा असतो, माघ शुद्ध नवमी असते. कार्तिक पौर्णिमेचा एक उत्सव असतो. त्याच्यानंतर आवळी भोजनाचा या ठिकाणी उत्सव असतो आणि दसऱ्याला महानवमी असते. असे हे 5 उत्सव देवीचे या ठिकाणी केले जातात. वडिलांचे दैवत, ओ माझ्या वडिलांचे
कृपाळुआ पंढरीनाथ कृपाळुआ पंढरीनाथ वडिलांचे दैवत ओ माझ्या वडिलांचे दैवत ओ माझ्या वडिलांचे दैवत 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 लक्ष्मी कौस्तुभ पारिजात कसुरा धन्वन्तरी चंद्रमा. श्री नवदुर्गा देवळाचे एक भागांतू देवी नरसाई ली सानी गुडेस श्रीदेवा बाराच्या पूर्वसा म्हणलेले देवाले सन्निधानय हंगस घोड्यार बशिले शस्त्रधारी किरीटधारी देव हो. हे देवाले आलता आनी पेलताक चामर आनी ध्वज धरलेले महाराष्ट्र शैलीचे वेशभूषणाचे योध आसती. हे देवाक आनी तागेल घोड्याक रुप्याचे मुखवाड घालून पट्ट्याचे न्हेसोन अलंकार करतात. श्री बाराच्या देवाले तोंड तेजस्वी जावन आसा. रथसप्तमी जावन दोन्ही दिवसू मध्वनवमी म्हणून घेता. त्या दिवसू श्री नवदुर्गा देवीले होड उत्सव चलता. एक वर्धंती उत्सव तशीची ताक संबंध पाविली होड जात्रा हांग जाता. ह्या वर्ष सुमार 10,000 लोक हांग येवन देवील दर्शन आणि तिगेल आराधना ह्या समयारी त्यांनी केलेलं आसा. ताजे एक दृश्यावळी आम्ही आयची ह्या एपिसोडांतू पळोवया. कारण इकडे बराच वेळ ऑप्शन करता येणार नाही. असं करत नाही. ऑनलाईन करून बघा त्याच्याकडे जर फायनल 5 आली. आता ही एक दुसरी साडी ही कालची नवमीची पण नाही आपण त्याला सांगितलं. बरं ऐका का ऑनलाईन टाकून बघा किती म्हणते आणि वाढत राहील. आम्ही कोणी बोललो नाही. 2,000 एक वार 500 रुपये एक वार. आमच्या माझ्याकडनं 5,000 रुपये एक वार. 5,000 रुपये एक वार. 5,000 रुपये एक वार. 21,000 2 वार आणि 21,000 3 वार. नमस्कार हांव योगेश कामत आनी म्हगेली बाय निर्मला कामत. आमी रापचाक दहिसर मुंबई लास्ट 22 years हांग येता आसाची आमगेली कुलदेव श्री नवदुर्गा देवी रेडी कन्याले हांगा आमकां लायक जाला. हांगा हे सकडाक कोळका हांगा हे आमगेले कुलदेव आसता म्हणून रेडी कन्याले तूं आमगे लायक जाला तशी. तीन रूम सकयल आसा. वयर सायडीक ताज्या आनीक 3 रूम आनी वयर डॉर्मेंट्री आसा. डाव्या सायडीक आमचे आनीक डॉर्मेंट्री आसा आनी भटजीसाठी रूम आसा आनी भोजन कक्ष आसा. ते आतां सद्या आमी आनीक थोड्या दिसांनी ते भोजन कक्ष ती बिल्डींग जीर्ण जाल्या म्हणून ती उडोवन नवी बांदपाची आसा. तातूंत सकयल डायनींग हॉल आनी वयर 4 रूम महाजना खातीर येवपाचे आसा. अशें आमचे प्रत्येक वर्सान वर्स आमचें डेवलपमेंट चालू आसा देवळाचो आनी त्या प्रमाणे सगळे आमचे महाजन ताका खूब मदत करतात. साम्राज्यं भौजं स्वराज्यं वैराज्यं वारमे
हात जोडून प्रार्थना करता प्रार्थना उद्देशाची कृपेत तू दिलेली शक्ती बुद्धी प्रेरणा खर्च करून मगल नाव पंकज सुरेश कामत मगल बापायला गाव मूळ गाव कारवार आणि आम्ही रापच्या सांगली भितर आसात पुणा भितर आसात. दरवर्षी आम्ही आमगेली देवी नवदुर्गा कुलस्वामिनी आसा. आम्ही दरवर्षी उत्सवाक हांगा येतात. ही देवी भलते जागृत आसा आणि देवीन उपकार आमगेले पुरे ओट्टू फॅमिली तर आसात. देवीच्या कृपेन आमगेले बरें चल्ला आणि हांगचे आम्ही हे निसर्गरम्य हे असल्यामुळे लोक हांगा येतात पळयतात आणि गोट्टू जे महाजन आसात तेंगेले वयर देवीली बरी कृपा दृष्टी आसा. देवगिरी टी कुलदेवता दर्शन कार्यक्रमाचे आम्ही आज 40 एपिसोड पळयले. आज महाराष्ट्रा वच्चे कडेन आसचे रेडी म्हळ्यार कडेन आसचे श्री नवदुर्गा देवीले दर्शन आम्ही केले. हे तुम्ही पळयल नंतर तुमगेले इष्टमित्राल मदेंतू हाजी एक लिंक तुम्ही वांटून घेयाती तान्नीवरेन हे अमोघ जलेले एक देवस्थान पळोवचे अवकाश जावो. हे कार्यक्रम पळयले तुमकां सगळ्यांक धन्यवाद. तुम्ही यूथ ऑफ GSB हे एक चॅनल सबस्क्राईब करून हांतेवचे चांग चांग कार्यक्रम पळोवका म्हण तुमगेला विनंती करता ती. तशीची कुलदेवता दर्शन हाचे पुरा एपिसोड तुम्ही पळोवच्याक प्रयत्न करा. मात्र ने मुखावेल पटी नवदुर्गेले एक सन्निधानाक तुम्ही स्वयं वच्चे एक प्रयत्न आम्ही सगळ्यांनी करचे तशें जावो म्हणटची आयचे हे कार्यक्रम आखेर करता ती. इतले वेळ कार्यक्रम पळयल तुमकां सगळ्यांक नमस्कार आणि धन्यवाद.